विधानसभा अधिवेशन निदान 10 दीस तरी चलचे। 3 दिसाच्या नियोजित अधिवेशनाक विरोध। काँग्रेस आमदाराची बसका जाली शुक्रारा। आता राजभवन लोकां खातीर 365 दीस उक्ते। पर्यटन खात्यान सुरू केला राजभवन दर्शन। वास्तू दर्शनाक ऑनलाईन बुकिंग। मंत्री मिलिंद नायकाचो बंगलो सरकारी सुवातेत। उपजिल्लोधिकाऱ्याची कबुली। बंगलो कायदेशीर करचो न्ही, काँग्रेसीची मागणी। मडगांव अर्बन बँक ते बायलेच्या विरोधात कायदेशीर कारवाय करपाचे तयारेत, जाल्यार बँकेचो आदलो मॅनेजर म्हणटा ही बँकेचीच बेजबाबदारपणा। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन निदान 10 दिसांचे जावचे, काँग्रेसीन मागणी केल्या। अधिवेशन 29 जानेराक सुरू जावन फकत 3 दिसांनीच सोंपतले। पयल्या दिसा राज्यपाल विधानसभेक संबोधित करतल्यो आणि फकत 2 दीस प्रश्नोत्तरा खातीर आसतले। येवपी विधानसभा अधिवेशनाची तयारी करपा खातीर काँग्रेस विधिमंडळाची शुक्रारा बसका जाली। बसकेक काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराय हाजर आशिल्लो। अधिवेशन 10 दीस मेरेन वाडोवचे अशी मागणी करपाचे काँग्रेस आमदारांचे बसकेत थारले। असेंब्ली सुद्धा ज्या पयली आसा ती अवघ्या 3 दिसाची, पण 3 दीस जर तशें पळोवपाक गेले जाल्यार क्वेश्चन आवर फक्त 2 दीस। एक दीस गव्हर्नर एड्रेस सुरवातीचो आनी क्वेश्चन घालपाक फक्त आमकां 2 दीस संदी मेळटा, ज्या 8 आनी 9 तारीख जे लास्ट आसा, आनी 3 दिसांतले 2 दीस फक्त क्वेश्चन। आनी ह्या 2 दिसाक क्वेश्चन घालून जे वर्सभराचें जे कार्य चल्लें आसा, खास करून गेल्ली असेंब्ली सुद्धा पयली 22 दिसाची अनावन्स जाली, तेजे उपरांत 4 दिसाची हाडली आनी तेजे उपरांत परत बजेट सेशन म्हणून 12 दिसाची घेतले। पूण आख्खें वर्सभर असेंब्ली फक्त 12 आनी 4 16 दिसच चल्ल्या। जाल्यार 2 दिसां भितर हे प्रश्न मांडप कशें, क्वेश्चन आमी घालप कशी, इतली क्वेश्चन कितली क्वेश्चन आवर म्हणटा 1 वराचो आसता। म्हणजे सरकार हे फक्त ही असेंब्ली घेवपा जाय म्हणून घेवप, ताका लागून जी BSC मिटींग जातली, अजून डेट फिक्स जाली ना, तेजेर BSC मिटींग एज ए लिडर ऑपोजिशन म्हजो आग्रह आसतलो, डिमांड आसतलो की हे सेशन जें आसा तें वाडोवचें। हे कमीच कमी 10 दीस तरी सेशन जावपा जाय। परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। एक खोशयेची खबर, चड करून विद्यार्थ्यांक आणि पर्यटकांक। गोंयच्या राज्यपालाचे निवासस्थान राजभवन आता वर्साचे 365 दिसूय लोकां खातीर उक्तें आसतलें। आदी ते फकत प्रजासत्ताक दिसा पुरतेच लोकांक उक्तें दवरताले। पर्यटन खात्यान राजभवन दर्शन ही येवजण उजवाडाक हाडल्या। दोनापावलाच्या दर्यादेगेर पुर्तुगीजांनी बांदिल्ली राजभवन ही सुंदर वास्तू। पर्यटन खात्यान चालीक लायिल्ले राजभवन दर्शन हे येवजणे अंतर्गत ही पुरातन वास्तू लोकांक वर्सयभर पळोवंक मेळटली। ह्या येवजणेचे उक्तावण राज्यपाल मृदुला सिन्हान केले। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकार आणि पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष दयानंद सोपटे हाजर आशिल्लो। राजभवनाची वेबसाईट उघडून तुमची भेट तुम्ही 3 दीस आधी आरक्षित करू शकता। हेचो बेनिफिट आमचे गोंयकारच न्हय तर गोंयन आमचे जे टुरिस्ट भाव भयणां येतात, देशी विदेशी असतात, हांकांय बऱ्यापैकी जातलो। आणि हे गोंयांतसून आमचे टुरिस्ट जे येतात हे भायर वयता आसतना एक बऱ्यापैकी एक याद, ह्या गोंयची याद म्हूण घेवन भायर वयतले। दोनापावलाच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। नव्या वर्साच्या मुर्तार सरकारान बायलांच्या कांय थळाव्यांक शॉक दिला। कांय घरांचेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी कुरू केल्यात। ही घरां कांय दिसां भितर मोडटले अशें तांकां तोंडी सांगलां, पूण थळावे म्हणटात हे विशीं आमकां ह्या आदी कांयच सांगूं नाशिल्ले। सध्या ही हावळ 25 घरांचेर आयल्या। मोडपाच्या आसात त्या घरांचेर खुनो करून वतकीर मामलेदार आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी तांकां फकत तोंडान सांगला फुडल्या 4 दिसांनी घरां मोडटले। हाचे पयलीं उच्च न्यायालयात ते केशी हारल्यात। ही घरां मोडची म्हणून गोंय दर्यावेळ व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पत्र आयला अशें उपजिल्लोधिकारी महादेव आरंदेकरान सांगले, पूण घरां मोडपाची तारीख अजून मेरेन थारावंक ना। अभी 2 साल हो गया हमको ऐसा सताता है लोग। 2 साल ये जगह तो हम लोग खरीद लिया डेम्पो तरफ से, खाली परमिशन नहीं दिया हम लोग को। इतना गलती हम लोग का, बांधने के टाइम में परमिशन नहीं दिया इतना हमारा गलती है। उसका फाइन देने तो हम उसका फाइन देने के लिए रेडी है हम लोग। ये जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
तो ये अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ। हालांकि पीछे वाला जो है ना वो इलीगल है, अभी तक हमारा क्लियर भी नहीं हुआ वो लोग आया कैसा। फिर कल जाके हमने वो ये दे दिया, कल ही दिया नहीं, कल ही जाके दिया है, कलेक्टर को दिया है और कौन सा मामलेदार को दिया है और दूसरा तीसरा कौन हमारा चेयरपर्सन को भी दिया है, फिर CR में भी दे के आया है। जे लोक सध्या सुप्रीम कोर्टान वचूंक ना आनी तेंच्यांनी स्टे घेवंक ना ती स्ट्रक्चर्स काडा म्हणून लेटर धाडलेलें आसा आनी तें लेटर हांवें मामलेदाराक धाडलां आयडेंटिफाय करपाक ती खंयची स्ट्रक्चर्स पळय ती कित्याक ते लोकूय बीन सुप्रीम कोर्टान वचपाच्या तयारीन आसा आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी पिटिशन तयार केल्लें आसा म्हणून आयकलां। ते जर जायना जाल्यार मागीर डिमॉलिश जातले। कितलीशींच वर्सां बायना रावपी ह्या लोकांचेर अन्याय करचो न्ही असो उलो काँग्रेसीचो फुडारी संकल्प आमोणकरान सरकाराक मारला। हांगा हे बारीक लोक आसा, सादे लोक आसा, गरीब लोक आसा, हेंची डेमोलिश करून तुमकां कितें मेळपाचें आसा। खंय तरी गोवोरमेंटान हेवूय लोकांक एक तर रिहेबिलिटेट करची नाल्यार हेंची रेग्युलरायज करून दिवची, हेंचेर अन्याय करचो न्हू। इतले मजगती बायणाच्या कांदेलेरिया चर्ची लागसार आशिल्ल्या आलेक्स डिसोजाच्या घराक ब्रेस्तारा राती अचकीत उजो लागलो, पूण घरातली मनशां काजराक गेल्ली, देखून ती साल्वार जाली। नासलो काजराक गेलो आसलो, काजरा येता म्हणल्यार म्हाका कोणें फोन केलो की घराकडेन उजो लागलो म्हणून। उजो घराकडेन येता म्हणून सगळें काबार जालेलें, किचन तो आख्खें लासून काबार जाला आनी बेडरुमान पासून उजो लागलेलो आनी म्हाजे मेन डॉक्युमेंट सगळे आसले ते पासून आसले सगळे, सद्या कांय खबर ना। भरपूर उजो पेटलेलो, पेटतकच आमी कितें केलें, आमी भितर वचपाक आनी चान्स दिसले। पयलीं भायल्या वटेन फाटल्या वटेन मारून घेतले, मागीर एक दार पडले आमी ते, तितल्यान आमचें कांय जावंक ना। तेंची ओनर बायणाच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम। विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार। पळया फुडल्यो खबरो। शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाच्या बंगल्यावेल्यान परतून एक फावट बोवाळ पडला। युवक काँग्रेसीन मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे हे विशीं हरकत नोंदयल्या। ह्या बंगल्याक नियमीत प्रमाणपत्र दिवचें न्ही अशें तांणी मागलां। हो बंगलो सरकारी जमनीचेर बांदला हें उपजिल्लोधिकारी मान्य करता। मिलिंद नायकान अधिकाऱ्यांक धरून सरकारी जमनीचेर हो बंगलो बांदला असो आरोप काँग्रेसीन ह्यान पयलींच केल्लो। मुरगांव PDA आनी पालिके कडल्यान दोंगर कातरपा बराबरच बांदकाम परवानो घेतना नायकान घोटाळो केला असो आरोप युवक काँग्रेसीचो अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकार करता। ह्या बेकायदेशीर गजालीत घुसपिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जावची अशेंय ताणें मागला। फाटींच गोव्हर्मेंटान एक कायदो काडलेलो जेणे करून इल्लिगल जी स्ट्रक्चर्स आसा ती रेग्युलरायज करूं शकताले, पूण तेतून स्पेसिफीक मेन्शन आसा की कमुनदाद लँड, गव्हर्मेंट लँड किंवा CRZ फॉरेस्ट ह्या जमनीन जी घरां आसतलीं ही रेग्युलरायजेशन जावची ना। अशें आसतना सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस जेन्ना रेग्युलरायजेशना जेन्ना एप्लिकेशन येता तेजेर हांगा डेप्युटी कलेक्टराक नोटीस काडटा आनी ती नोटीस बोर्डार मारता। खरी म्हणल्यार ती आज न्यूजपेपराचेर पब्लीश जावपाक जाय आशिल्ली, जेणे करून सगळे जनतेक कळपाक जाय आशिल्लें की बाबा मंत्र्यान आपले इल्लिगल स्ट्रक्चर रेग्युलेशना मागला। मिलिंद नायकाचो बंगलो सरकारी जमनीचेर आसा हे मुरगांवचो उपजिल्लो अधिकारी महादेव आरोंदेकारूय मान्य करता, मात तो नियमीत करचो काय ना हे सरकारान थारावपाचें अशेंय तो म्हणटा। एप्लिकेशन कितें आसा करस्पॉन्डन्स दॅट वील बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट, इट्स अ गव्हर्मेंट लँड। म्हाका फक्त प्रोसेस कितें आसा तो करपाचो आनी देन आय हॅव टू फॉरवर्ड इट टू द कलेक्टर एंड इट वील गो टू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड गव्हर्मेंट वील डिसायड वेदर टू रेग्युलरायज ऑर अलाव दॅट एन्क्रोचमेंट ऑर नॉट। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। मडगांव अर्बन बँकेन ते बायलेचेर कागाळ करून कायदेशीर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला। बँकेच्या लॉकरात दवरिल्लें भांगर ना जालें अशी वावडी ते बायलेन उठयल्ली। उपरांत तेकोनच्या लॉकरांत भांगर मेळिल्लें। आतां लोक म्हणटा ही बँकेचीच निश्काळजीपणां। सुमार 10 लाख रुपयांच्यो भांगरा वस्ती ते बायलेन बँकेच्या लॉकरात दवरिल्ल्यो। क्रिसमसा खातीर वस्ती हाडूंक वचत जाल्यार वस्ती गायब जाल्यो। हे खबरीन मोठो खवदळ पडलो, पूण घडणुकेच्या 3ऱ्या दिसा सगळ्यो वस्ती मूळ लॉकराच्या कुशीच्या लॉकरात सापडल्यो, पूण इतले मजगती बँकेचें नांव पिड्ड्यार जालें। ह्या सगळ्या प्रकरणाक ती बायलूच जबाबदार असो दुबाव बँकेचो वेवस्थापकीय संचालक किशोर आमोणकारान उक्तायला। आता ते बायलेचेर पुलीस कागाळ करपाचो निर्णय बँकेन घेतला। 46 वर्साच्या हिस्ट्रीन असो इन्सिडंट केन्ना जावना की आमी कोणी आमचेच न्ही खंयच्याय बँकेन आमी मागीर काल परवां डिसिजन घेतली की ताजेर जो काय आमच्या बँकेचो जो पेडाय करता लिगल एडवायस घेवन
ताजी कंप्लेन करची किंवा ताजे लिगल एक्शन घेवचें. दुसरें डिसिजन टेकन येस्टरडे. बोर्ड कितें म्हणटा की फायंड आउट द फॅक्ट्स. समजा तातूंत जर आमचे जर ताणें मुद्दम जर ते करता, कित्याक ज्या वेळार ज्या दिसा ती हांगा आयली तेन्ना ताणें सांगलें आयजच्यान मॅटर सोंपलो. त्या डेवरी तिका गॅप इन दीस लॉकर. ते लॉकर ओपन आशिल्ली, ओपन केलां, भितर दवरलां आनी बोर्ड घेतलां आनी शी हॅज लॉक्ड दीस. शी हॅज लॉक्ड दीस लॉकर. बोर्ड हांगाच उरलो. हे घडणुकीचो पुलिसांनी पंचनामो केला, पूण पुलिसांच्या गैरहजेरीत ह्यो वस्ती ते बायलेच्या सुवादीन कित्याक केल्यो हाचें स्पश्टीकरण बँक वेवस्थापन पत्रकारां मुखार करूं शकलें ना. जाल्यार हे घडणुकेक बँक वेवस्थापक आनी अध्यक्ष जबाबदार आसा असो आरोप बँकेचो आदलो वेवस्थापक चंदन नायकान केला. हो इन्सिडंट हांवें पेपराचेर वाचून म्हाका कळ्ळें लोकाराचे बद्दल की तिजे गोल्ड मिसींग म्हणून तिणें कंप्लेन दिली. ऑन 24 डिसेंबर हो इन्सिडंट जालो. अशी केस एक्चुअली पयली फावट हांव आयकतां. म्हाका दिसता बँकेचे हातूंत भितर सिस्टमा भितर फर्स्ट टायम हे भांगर ना जाता लॉकरांतले विदावट म्हणजे लॉकर लॉक आशिल्लें भांगर आता पयली फावट आयकतां. दुसरी गजाल म्हणजे 2 चावी लायले शिवाय केन्नाच लॉकर ओपन जायना. आता ते हांवें इन्सिडंट तुमी सांगले त्या प्रमाणे तांणी पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. तातूंत तो आमचो मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणटा की वयले लॉकर ओपन आशिल्लें, तातूंत ते तिणें सगळें लॉकर बिकर काडलें आनी जेन्ना ती वता आसतना तें चुकून तो तागेलो मनीस 2 जाण गेल्लो कोण भितर ताणें काडून तें वयर दवरलें जें ओपन आशिल्लें लॉकरान आनी तिगेल्या लॉकरान चावी मारली आनी ती गेली. हो इन्सिडंट केन्ना जालो आसतलो? 4 म्हयने पयलीं काय 5 म्हयने पयलीं 6 म्हयने ताचे पयलीं आयली ती. पयली गजाल म्हणजे एज पर द रूल्स वॉट आय नो एज अ एक्स ब्रांच मॅनेजर ऑफ द बँक, RBI गायडलायन्सा प्रमाणे स्ट्रॉंग रूमा भितर खंयचेय लॉकर, अनयूज लॉकर, डॅमेज लॉकर हे ओपन आसपा जायना, ते सील्ड आसपा जाय. सो हे लॉकर ओपन उरलें कशें? बरें, जेन्ना भांगर तुजें मेळ्ळें म्हणटा केन्ना मेळ्ळें? आफ्टर 3 days 3 दिसांनी मेळ्ळें. जेन्ना पुलिसीन पयलीं इन्वेस्टिगेशन केल्लें तेन्ना ताणें पुलीस पंचनामा केले शिवाय तें कशें भांगर दिलें? एक्चुअली म्हज्या कोतान दीस इज टोटली निग्लिजन्स ऑन द बाय द बँक, बाय द ब्रांच मॅनेजर आनी हे तुगेले हेड ऑफिस थंय आसले कारणान आय एम ऑल्सो ब्लेमिंग द हेड ऑफिस एक्चुअल मॅनेजींग डायरेक्टर हे आनी ताजे पळय कन्सर्न हे स्टाफ आसा ऑफिसर. बँकेचें नांव ऑलरेडी बदनाम आसा मार्केटान. बँक इज इन आज रसा तळाला आयिल्ली आसा. 50 crores क्रॉस जाल्लो आहा लॉसेस ऑफ द बँक बाय सप्टेंबर 2018 बॅलन्स शीट तर पळयली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. एक पुलीस शिपाय आणि नेत्रावळी पंचायतीचे 2 पंच हांचेर सांगे पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. पुलीस कादेत आसतना एका दुबाविताक बडयल्ल्याचो तांचेर आरोप दवरला. हे प्रकरण गेल्या वर्सा घडिल्लें. हे विशीं शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायक प्रभुदेसायान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाकडे कागाळ केल्ली. पोरू वर्सा मार्च महिन्यात आर्थीक व्यवहाराच्या संदर्भात पुणे पुलिशेन अमित नायकाड अजामीनपात्र समन्स काडिल्लो. उपरांत ताका सांगे पुलिशेन अटक केल्ली. बंद खणीत आसतना ताका बरोच शेप लायलो. तातूंत एक पुलीस शिपाय, नेत्रावळी पंचायतीचो त्या वेळावयलो उपसरपंच आनी एक पंच घुसपल्लो. हे विशीं शिवसेनेन पुलीस महासंचालकाक लेखी निवेदन दिल्ले. ताची दखल घेवन त्या पुलिसाक कामावयल्यान निलंबीत करचो तशेंच हेर दुबावितांचेर कारवाय करची अशें शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायक प्रभुदेसायान मागला. तो असॉल्ट केल्ल्याचो मागचो मुख्य हेतू आशिल्लो ताजे थ्रू म्हाका जे ताजी बायल राखी नायक हाका सोशली ह्युमिलेट करपाचें. हातूंतले जो अभिजीत देसाय आसा ताजेर हांवें इलिगल टोल कलेक्शन जें चलतालें जें तांणी केल्लें ताजेर हांवें उक्तावण केल्लें, लोकां मदीं एक्सपोज केल्लो. इतलेंच न्ही, हांवें FIR रजिस्टर केल्ली. शंतनू गांव तातूंत भितर आसा ताणें तो इलिगल लिकल लायसन्स चलयतालो नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर. ताकाय हांवें एक्सपोज केल्लो. ताजेर कंप्लेन जाल्ली आनी ऑलरेडी त्या कंप्लेनांतल्यान पुढच्या म्हयन्या भितर एक्सायज कमिशनरान तें लायसन आसा तें कॅन्सल केल्लें. सांगेम पोलिसान आपली बचावक पवित्रा घेतलो. तांणी आपल्या जो ऑफिशल आशिल्लो सोमेश, इवन जे लोकल्स आशिल्ले तांकां तांणी पाठराखण केली आनी तेन्ना इन्वेस्टिगेट करून दिलें की अशें कांय घडलें ना. वॉट एवर दॅट हॅपन इज एज पर द लॉ. सांगे पुलीस स्टेशना भितर FIR रजिस्टर्ड जाल्या. FIR रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 323, 504, 506 ऑफ IPC
आणि अगेन्स्ट अभिजित देसाय डेप्युटी सरपंच ऑफ नेत्रावळी, उल्हास गांवस, शंतनू गांवस एलियास शंतनू गांवस, प्रकाश भगत पंच ऑफ विलेज पंचायत नेत्रावळी आणि सोमेश फळदेसाय हू इज अ पोलीस कॉन्स्टेबल अटॅच टू बिचुंद्रेम पोलीस स्टेशन. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बापूय दाखयात ना जाल्यार श्राद्ध वाडात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या दुयेसाचेर उलयतना काँग्रेसीचो मणियारो जितेंद्र देशप्रभून म्हटिल्लें. हाचेर निशेध मारपा खातीर ब्रेस्तारा पेडणेच्या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान देशप्रभूचो इतेर काडलो आनी ताच्या वाड्या मुखारूच ताची प्रतिमा लासली. भाजप युमोच्या कार्यकर्त्यांनी पेडणे बाजारातल्यान देशप्रभूच्या प्रतिमेची अंत्ययात्रा काढली आणि ताच्या वाड्यामुखार व्हरून ती लासली. पुलिशेन तांकां गेटीचेर आडयले. बापूय दाखयात नाल्यार श्राद्ध कला. फुडली जी प्रथा आसा ती तेका करूनी नाल्यार तेंच्या कोणा फॅमिली मेंबरांक ती करूनी 1 तारखेक आमचो मुखेलमंत्री लाडको मुखेलमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर हे सेक्रेटरिएटान वचून तेंच्यांनी आपले मिनिस्टरा बरोबर बसून बैठका घेतली. तशेंच हेच्या फुडें भारतीय जनता युवा मोर्चा गोवा प्रदेश अशें काँग्रेसच्या फोटिंगपणार समज तेंच्यांनी परत केली तर आमी उगी रावचे ना. आमच्या मनोहर भाईर जो कोण उलयतलो तेका आमी कशेंच उगी रावचे ना. भारतीय जनता युवा मोर्चा नाही तर सबंद भारतीय जनता पार्टी उगी रावची ना. ह्याच्या पुढे ह्याच्यापेक्षाही पुढे जातली आणि आणखीन तीव्र लढो जातलो काँग्रेसीच्या नेत्यार. तर त्यांच्यानी आपली जबान जमावून जीप समावून वक्तव्य करपाचे इतले जाऊ सांगतो. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मडगांव पालिकेन थळाव्या होलसेल नुस्त्या बाजाराचे नितळसाणीक हात घाला. गोंयचो हो सगळ्यांत मोठो नुस्त्या बाजार. दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचे सुवाधीन आसा. पूण फाटलो बरोच तेंप बाजाराची गटारां नितळसाणीची वाट पळयताली. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकान SGPDAच्या अधिकाऱ्या सांगातान घाऊक नुस्त्या बाजाराची ब्रेस्तारा पळोवणी केली. गटारां निवळ करपाक 1 लाख रुपया पालिका मंडळा कडेन दिवचे अशें ताणें दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत अधिकाऱ्यांक सांगिल्ले. बाजाराची गटारां प्लास्टीक आनी हेर कयरान तुंबल्यात. तांची निवळसाण करपाक पालिकेन मोठी मशिनरी कामाक लायल्या. फुडले खेपे चिकन मार्केटाची निवळसाण हातात घेतले अशें ताणें सांगलां. This legacy waste, I think it will take almost a couple of days to get entirely removed because we have to clear almost more than 200 meters of drain. Principally, then of course we will be moving inside. I am optimistic that we would be successful in our endeavor. Subsequently, we are taking action on the waste which is generated at the chicken market. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. दिसाचे स्वच्छ भारताचे नारे दिवप आणि रातच्या काळखांत रस्त्यार कोयर ओडप हें आतां सदांचेंच जालां. शिवोलेच्यान म्हापशां वचपी रस्त्यार अश्योच कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटाल्यो. पूण शुक्रारा मार्ना शिवोली पंचायतीन ह्यो कोयरा राशी निवळ केल्यो. शिवोलेच्यान म्हापशे वतना लोकांक नाकार हात धरून वचचे पडटले. हो कयर खावपाक गोरवां आनी सुनी हांगा एकठांय जाताली. पंचायतीचे वांगडी हो कयर काडटना थळावे लोकय हजर आशिल्ले. घराघरांनी वचून कयर एकठांय करपा खातीर मार्ना पंचायतीन पंचायत खात्याक धाडिल्ली फायल 1.5 वर्स जाले तशीच पडून आसा अशें वाडी बामणवाड्यावेलो पंच वांगडी सिल्वेस्टर फर्नांडिसान सांगले. वाडी पंच and Bamunwada पंच, we are standing over here. Last 1.5 years we are cleaning this area. Till today we are getting lot of problem. खूप प्रॉब्लेम जाता आमकां. घाटी लोक मेळना, ते काडूंक येयना, किडे घुसपुसतात सगळे भितर. प्लस तरी आसतना आमी तेका बाबा पुता करून काम करून घेता. 1.5 वर्स जाले. तर हेचेर आमी गव्हर्मेंटाकूय आमची फायल पुटअप केलेली आसा. पुटअप केलेली म्हणल्यार आयज पासून ती फायल आमकां तेणे डायरेक्टर पंचायतीन पास करूंक ना. गार्बेज फायल हांव मागता ती आमची एकदां पास करून दिवची म्हणून. येयल्लो गेल्लो लोक हांगर उडयतात, मागीर गायी पंचायतीक आनी गायी आमकां खावचे पडटात. आमी जाता इतलो प्रयत्न केला हें काडपाक आनी आजून पासून आमी काडटात. शिवोलेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोंयच्या बॉडी बिल्डरां मदीं सध्या गॅर्र पेटलां. तांचे संघटने मदीं उबी फूट पडल्या.
मूळ संघटनेतल्यान कांय महाबली भायर सरल्यात, तांणी आपली नवी संघटना स्थापन केल्या. आदली संघटनेचेर कांय आरोपूय तांणी केल्यात. मुरगांवचो नगरसेवक दाजी साळकाराक हे नवे गोवा बॉडी बिल्डिंग संघटनेचो अध्यक्ष केला. तशेंच ताणें कायदेशीरपणान तिका रजिस्ट्रेशन नंबरय घेतला. की लॉट ऑफ इलिगॅलिटीज पयलीं जाल्ल्यो आसा. पयलींच्या एसोसिएशनान बॉडी बिल्डर्सांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तांकां जे तांचे मेळपाचे आशिल्ले ड्यू तांकां मेळिल्ले ना. आनी हाच्या खातीर सगळे बॉडी बिल्डर्स जेन्ना तांकां संताप आयलो की बाबा अशें ओल्ड एसोसिएशन अशे त्रास करता, म्हणून तांणी एप्रोच करतकूच आमी हें एसोसिएशन फॉर्म केल्लें आसा. आमी सगळे लायक मायंडेड आसा हांगा, आनी खंयचोच असो मनीस ना जो आपलो खंयचो तरी दुसरे मोटीव घेवन हांगा आयला. आनी अशे बॉडी बिल्डर इतले पॅशनान डिटर्मिनेशनान इतले करता आसतना ताजेर अन्याय जावपाक ना. ताका पळय कितें मेळपा जाय तें मेळूंकूच जाय. ह्या एकाच हेतून आमी हें एसोसिएशन फॉर्म केलां. फॅक्ट जे ओल्ड एसोसिएशनान जे चल्लेले इलिगॅलिटीज, म्हणजे जो संजय पाटील प्रेजिडेंट ऑफ ओल्ड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंट आसा, तेणें जे इलिगली जे एसोसिएशन चलिल्ले आसा, एसोसिएशन तेजे ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड जाल्ले आसा इन 2014, बट टील 2018 ते रजिस्टर्ड जाल्ले ना, जरी तो ते चलयता. फ्रॉम 2009 ही इज ओन्ली द होल अँड सोल म्हटल्यार आतां ताका मेजॉरिटी कन्सर्न ना, कोणाचे तो एडवायसीस घेना, काय घेना. आनी फ्रॉम 2009 ही इज ओन्ली एज अ प्रेजिडेंट ही इज फंक्शनिंग. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.